एके वाटेन गोंयांत येतल्या दर एका प्रकल्पात थळाव्यांक रोजगार मेळटलो अशें मुख्यमंत्री सांगता, जाल्यार दुसरे वाटेन सरकारी नोकऱ्या फाटल्यान लागू नाकात अशेंय आवाहन बेकार तरणाट्यांक करतात। हाजे फाटले रजांव एकच, बिगर गोंयकारांक स्थायीक करप आनी तांकां नोकऱ्यो दिवप। गोंयकारांक गोट्यात न्हिदपाची पाळी हाडल्या। आरजीपी मुखेली मनोज परबान सरकाराक उबे आडवे उजरायला। बिगर गोंयकारांक नोकऱ्यो दिवन निज गोंयकारांक इल्लेशे जमिनीचे कुडके शिपडून फटवणूक चलयल्या, आरजीपी अध्यक्ष मनोज परबान आरोप केला। सध्या सांग्यार लोकांच्यो सुपीक जमिनी ताब्यात घेवन तांकां घराभायर केल्यात अशें ताचें म्हणणें। नोकऱ्यो प्रॉपर चॅनलांतल्यान मेळच्यो, पक्षपात जावचो न्हय हे खातीर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन नेमिल्लें, तें कोयराच्या बल्लांत उडयलां। हें कमिशन चालीक लावचें अशें मनोज परब मुख्यमंत्र्या कडेन मागता। मंत्री तुमच्या दारी फाटलो अजेंडाय तांणी सांगलो, आयकात। पयर जेन्ना आयआयटीक लागून सीएम सांग्यार गेल्लो तेन्ना तेणी स्टेटमेंट केलें की भुरगे जे आमी प्रोजेक्ट हाडटात ते गोंयच्या डेव्हलपमेंटाक हाडटात। सांग्या वयल्या भुरग्यांक जॉब मेळटले, सांग्या वयल्या भुरग्यांक बिजनेस करपाक मेळटलो, सांग्या वयल्या भुरग्यांक थंय कन्स्ट्रक्शन करपाक मेळटलें, कन्स्ट्रक्शन लायसन्स मेळटलें आनी अशी भरपूर तेणी कितें डेव्हलपमेंटाचे गजाली सांगले। जेन्ना आमी मोपाचे घेवन बसले तेन्ना मोपाचे जेन्ना एलएक्यू जेन्ना घातलेलो मायकल लोबोन तेजेर ऑलमोस्ट 5000 प्लस हे मायग्रंट भितर टोटल कामाक आसा म्हणून एम्प्लॉई आहा म्हणून थंयसर आउट जाल्ले। भितर कन्स्ट्रक्शनाचे सीएमान कन्स्ट्रक्शन मेन्शन केलें म्हणून भितर फक्त 355 गोंयकार म्हणून दिला, गोवन म्हणून दिला। ह्या मोपा एअरपोर्टान अजून पर्यंत लोकांचे जे कॉम्पेन्सेशन आहा ते कॉम्पेन्सेशन लोकांक मेळले ना। थंय महाराष्ट्रांतले गाडयो चलता, कॉन्ट्रॅक्टर सगळे भायले, जॉब करता ते सगळे भायले। जर हो मोपा एअरपोर्टाच्यान पेडणेकरांक 1 रुपयाचो म्हणटा तो प्रॉफिट ना, फायदो जाल्लो ना, आनी तुमी सांगता की आयआयटीक सपोर्ट करा आनी आयआयटीक आमी तुमकां फायदो करून दितले। आनी एका प्रोग्रामात सीएम सांगता की भुरगे खंय ग्रॅज्युएट जाता आनी फक्त एलडीसी जॉबाक रावता आनी जर एलडीसी ना जाल्यार कसल्याय गव्हर्नमेंट जॉबाक ते करपाक रेडी आसता म्हणून। तेंच्यांनी गव्हर्नमेंट जॉबा फाटल्यान वयचें न्हू म्हणून सीएम गांवांत वयता आनी भुरग्यांक आव्हान करता। हे आव्हान तूं कित्याक करता? ही अपील तूं भुरग्यांक कित्याक लागून करता की तुमकां हे जॉब गव्हर्नमेंट जॉब काडून भायल्या लोकांक दिवपाक जाय, मायग्रंटांक दिवपाक जाय, जेंकां तुमी इल्लिगली हांगा स्थायीक करून घेतल्यात, इल्लिगली आमचे फमदाद जागे घेवपाक दिल्यात, तेंकां घर नंबर आतां दिल्यात, तेंची घरां तुमी रेग्युलरायज करपाक सोदतात, तेंकां तुमी जॉब दिल्ले आहात, तेंकां तुमी आयज सेटल केल्ले आहात। पूण आमच्या गोंयकारांक तुमी सांगतात गव्हर्नमेंट जॉबा फाटल्यान तुमी वचपाचें ना। एके वाटेन तुमी सांगता गव्हर्नमेंट जॉबा फाटल्यान वचपाचें आनी एके वाटेन तुमी मायग्रंटांक जॉब दिता, दुसरे वाटेन जे लोक शेत रोयता, जे लोक काजू रोयता तेंचे बागायती तेंची शेतां काबार करून थंयसर तुमी आयआयटी असले प्रकल्प हाडपाक सोदतात, नाल्यार व्हडले व्हडले तुमी कंपनीज हाडपाक सोदता। फॉर एग्जांपल मोपा, फॉर एग्जांपल हुवेली, फॉर एग्जांपल आयआयटी सांगें। हे सगळे सुपीक जमनीचेर कल्टिवेटेड लँडाचेर तुमी हे प्रोजेक्ट हाडल्यात, ग्रीन लँडाचेर तुमी प्रोजेक्ट हाडल्यात। थंयसर आमची गोंयकार आमची जी धनगर आमची जी कम्युनिटी आसा तेची कितलेशेच वर्सांची शेती आसली, बागायत आसली, तेंकां काडून तुमी बारीकसो जागो काडून दिल्यात आनी तेंकां तुमी गोट्यान न्हिदपाक लायल्यात। ते आमच्या गोंयकारांक जी कितली वर्सां ते स्थायीक आसा तेंकां व्हडल्या घरांतल्यान काडून थंय 70-80-100 स्क्वेअर मिटराची घरां तुमी दिवन तेंकां तुमी रेस्ट्रिक्ट केल्यात आनी तेंकां आयज तेंच्या फॅमिलीक गोरवांक लागून बांदलेले गोट्यान न्हिदपाक तुमी लायल्यात। जे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन 2019 स्थापन जाल्ले, जेच्या थ्रू गव्हर्नमेंट जॉबाची रिक्रुटमेंट जावपाची आसली, म्हणजे पार्शियलिटी खंयच जावची ना, फेवरिझम खंयच जावचें ना, थंय माल प्रॅक्टीस कसलीच जावची ना। हेका लागून जे ट्रान्सपरन्सीक लागून जे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन केल्लें ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आयज कचऱ्याच्या डब्यात घालून या सीएमान दवरला, कित्याक हेंकां आपणाक जाय तशे जॉब विकपाक जाय। सगळ्या युथांकडे जेंच्यांनी 25-26 हजार जाणांनी तेंच्यांनी एप्लिकेशन्स केला, भितरले ऑलमोस्ट 15-16 हजार जर गोंयकार आसतले जाल्यार तेंच्या सगळ्यांकडे मागता की आमी सीएमाक क्वेश्चन करपाक जाय, कित्याक सीएमाचेर होम डिपार्टमेंट आसा। सीएमान आमचे जॉब भायल्या लोकांक विकलेच कशे हो क्वेश्चन तेका वचपाक जाय। आता मंत्री तुमच्या दारी म्हणून जी तेंच्यांनी कॅम्पेन स्टार्ट केला, हे मंत्री तुमच्या दारार येतले, तुमच्या गांवांत येतले काय कोणाक मेळपाक येतले ते आमकां अजून सारकें खबर ना, पूण ते आतां मंत्री तुमच्या दारी म्हणून सांगला। कोणाच्या दारार वयता त्या दारार तुमी वचा आनी तेंकां ही पुलीस कॉन्स्टेबलाची जी लिस्ट आसा तीच तेंकां विचारा की हांगा आमच्या भुरग्यांक गांवांतल्या भुरग्यांक जॉब कित्याक मेळना।
आमच्या गोंयकारांक कित्याक जॉब मेळोना हे तांकां क्वेश्चन करा. हे सरकार तुमच्या दारी, मंत्री तुमच्या दारी, फाल्यां आमदार तुमच्या दारी, मागीर पंच तुमच्या दारी करतलो आनी मागीर हे सगळे तुमच्या दारी करतले आनी सगळे सर्वे करतले आनी ज्या ज्या जाग्याचेर मायग्रंटांची पॉकेट आसा तांचो सर्वे घेतले आनी तांकां काडून जॉब दितले. तेकाच लागून हे सगळे मंत्री तुमच्या दारी आज भोंवतात. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया.